दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 11। मेदी दारियुसाचे रासवडकेच्या पहिल्या वर्सा हांव ताका कुमोक आनी घटाय दिवंक ताचे सवे रावलो। आनी आतां हांव तुका सत परगट करतां। पर्सियांत आनीक थेग राय उब जातले, पूण सवतो ह्या सगळ्या प्रास ग्रेस्त आसतलो आनी आपले ग्रेस्तकाये वरवीं तो बलिश्ट जातस ग्रीसाच्या सगळ्या राज्यांचेर तो झूज करतलो। उपरांत एक बलिश्ट राय उब जातलो आनी तो व्हड पदवेन राजवडकी चलयतलो। आपणाक जाय तशें तो करतलो। ताची पदवी वाडत वेताना ताचे राज्य फांटोन 4 दिशांनी ताचे वांटे जातले, पूण ताचे संततीक ते मेळचे ना, वा ताचे सत्तेकाल आसतना ते बलिश्ट आसले तितले बलिश्ट आसचे ना। उपरांत ताच्या राज्याचो सत्यानाश जातलो, ते हेरांक मेळटले, न्हय ताचे संततीक। उपरांत दक्षिणेचो राय बलिश्ट जातलो, पूण ताच्या फुडाऱ्या पैकी एकलो ताचे प्रास चड बलिश्ट जातलो आनी ताच्या साम्राज्या प्रास व्हड साम्राज्याचेर राजवडकी चलयतलो। थोड्या वर्सां उपरांत ते एक करार करतले आनी करार थीर करूंक दक्षिणेच्या रायाची धुव उत्तरेच्या रायाशी येतली, पूण तिची पदवी तिच्या हातांत उरची ना आनी ताची संतत तकची ना। तिका पराधीन करतले, तिका, तिच्या परिवाराक, तिच्या भुरग्याक आनी तिच्या दादल्याक नेमलेल्या कालार। तिच्या पाळांतावन एक फांटो ताच्या जाग्यार उब जातलो। तो सैना विरोध झुजोंक भायर सरतलो आनी उत्तरेच्या रायाच्या कोट्यांत भितर सरून तांचेर जैत व्हरतलो। तांच्या सगळ्या देवांक तांच्या मुर्ती आनी रुपयाच्या आनी भांगाराच्या मोलादीक आयदनां सवें तो लूट कशी इजिप्ताक व्हरतलो। थोडी वर्सां तो उत्तरेच्या रायाचेर आक्रमण करूंक वेसो ना। उपरांत उत्तरेचो राय दक्षिणेच्या रायाचेर धाड घालतलो, पूण ताणे आपल्या देशाक पाटी वेचे पडतले। पूण ताचे पूत झुजाक आयते जातले आनी एक व्हड सैन्य जमा करतले। तांचे मदलो एकलो झुजाक भायर सरून आवरा परी फुडें सरतलो आनी उपरांत फाटी येतलो। तो परतून झुजाक आयतो जातलो आनी ताच्या कोट्या पर्यंत पावतलो। ह्या वरवीं दक्षिणेचो राय रागान पेटतलो आनी उत्तरेच्या राया विरोध झुजोंक भायर सरतलो। उत्तरेच्या रायाकडे एक व्हड सैन्य आसल्यारय ह्या सैनाचेर दुस्मान जैत व्हरतलो। सैनाचो सत्यानाश जातलो, तो जैतेवंत जातलो, ताचे काळीज गर्वान भरतले आनी तो हजारांच्या हजारांचो संहार करतलो, तरी तो बलिश्ट जावन उरचो ना। कित्याक उत्तरेचो राय परतून एक व्हड सैन्य जमा करतलो, पयल्यांच्या प्रास व्हड, आनी थोड्या वर्सां उपरांत तो एक व्हड फौज आनी भरपूर झुजा सामग्री घेवन भायर सरतलो। त्या वेळार जायते जण दक्षिणेच्या राया विरोध उठतले। तुज्या लोकां मदले जबरदस्त मनीसय उपराडतले आनी अशें एक दर्शन खरें जातालें, पूण ते सुफळ जावचे नात। उपरांत उत्तरेचो राय येवन वेढो घालतलो आनी गट केल्लें कोट्या शहर स्वाधीन करतलो। दक्षिणेच्या रायाची फौज ताचो फुडो करूंक शकची ना। ताच्या विंचून काडलेल्या झुजाऱ्यांक पर्यंत ताचे विरोध रावोंक सकत पावचे ना। पूण ताचे विरोध येतलो तो एकलो
आपणाक जाय तशें करतलो आनी कोणूच ताचो फुडो करचो ना। सुंदर देशांत तो आपले स्थान घेतलो आनी सगळो देश ताचे सत्तेखाल जातलो। ताचे सगळे राज्य तो आपणा अधीन करूंक येवजितलो। तो ताचे कडेन एक करार करतलो आनी ताच्या राज्याचो नाश करचे खातीर एके स्त्रियेक ताचे कडेन लग्न करून दितलो। पूण हें येवचन सफळ जावचें ना वा ताच्या फायद्याक पडचें ना। उपरांत तो द्वीपांक वेतलो आनी तांचे मदले जायते स्वाधीन करतलो। पूण एक सेनापती ताचो हांकार मोडतलो वय ताच्या हांकाराचो परिणाम ताकाच भोगूंक दितलो। तेन्ना तो आपल्या खाशा देशाच्या कोट्याशी वेतलो। पूण तो आदलोन पडतलो आनी परतून केदींच तो पळोवंक मेळचो ना। उपरांत ताच्या जाग्यार आनी एकलो उपजातलो। तो वैभवान भरलेल्या राज्यांत एका दंड वसूलदाराक धाडतलो। पूण लढायेंत वा झुजांत न्हय तरी बेगीनच ताचो नाश जातलो। ताच्या जाग्यार एक हलकट मनीस उपजातलो। राजपदवी ताका मेळची ना, पूण लीप सोर्या तो येतलो आनी शिंत्र्यांनी राज्य स्वाधीन करतलो। फौजो ताचे मुखार पुरत्यो चलवतल्यो। तांचो आनी कराराच्या फुडाऱ्याचो पर्यंत सत्यानाश जातलो। जो ताचे कडेन करार करता ताचे कडेन तो घातान वेव्हार करतलो आनी ताच्या पक्षान थोडेच जण आसल्यारय तो बलिश्ट जातलो। प्रांताच्या भोव समृद्ध प्रदेशांक तो लीप सोर्या येतलो। आपल्या पुर्वजांनी केदींच करूंक ना तें तो करतलो आनी आपल्या जनांक लूट आनी धन दिर्वे वांटून दितलो। तो कोठ्यांचेर आक्रमण करूंक मांडणी करतलो, पूण थोडोच काळ पर्यंत। आपले सगळे सक्तेन आनी धैर्यान एक व्हड सैन्य घेवन दक्षिणेच्या राया विरोध उडतलो। दक्षिणेचो राय व्हड आनी भोव बलिश्ट सैन्यासोवे झुजाक देंवतलो। पूण ताका जैत मेळचें ना, कित्याक ताचे विरोध मान्य जातल्यो। रायाच्या जेवणांत भाग घेतलेले मनीसच ह्यो मान्य करतले। ते ताचे बळ मोडतले, ताच्या सैन्याचेर जैत व्हरतले आनी जायत्यांचो संहार जातलो। दोगी राय वायट करूंक चिंतले। ते एकाच मेजार जेवणाक बसतले आनी एकामेका फटी मारतले। पूण हें सगळें निर्फळ जातलें, कित्याक अंत नेमलेल्या काळार येवचो आसतलो। व्हड संपत्ते सोवे तो आपल्या देशाक परतून येतलो, पूण ताचे काळीज पवित्र करारा विरोध आसतले। तो आपणाक जाय तशें करतलो आनी आपल्या खाशा देशाक परततलो। नेमलेल्या काळार तो परतून दक्षिणेक येतलो, पूण हे पावटी आदले परी जावचें ना। कित्याक कित्तिमाची थारवां ताचे विरोध येतली आनी तो धैर्य सांडून फाटी सरतलो। क्रोधान भरून तो पवित्र करारा विरोध रावतलो। तो स्वदेशाक येवन पवित्र करार सांडलेल्यांचें उतर आयकतलो। ताणे धाडलेले सैनीक मंदीर आनी कोठे बश्टायतले। दिसपट्यो होम बालयो ते बंद करतले आनी कांट्याळ्याची अनिश्ट मुर्ती थंय उबारतले। करार मोडतात तांकां तो शिंत्र्यांनी भुलयतलो, पूण आपल्या देवाक विश्वासी रावल्ली परसा तीर उरतली आनी कार्याक देंवतली। लोकां मदले जाणटे जायत्यांक बोध सांगतले, पूण थोडो काळ पर्यंत लोकां मदले थोडे जण तालवारीन आनी उज्यान मरतले, बंदखणीन आनी लुटीन कश्टातले। ते हे परी कश्टातना तांकां इल्लो आदार मेळटलो।
जायते सण कपटपणान तांचे सवे मेळटले। जाणट्या मदले थोडे सण मरतले, हे परी अंतिम काळापर्यंत तांची परीक्षा जाताली। ते नितळ आनी निर्मळ जाताले, कित्याक नेमलेलो काल येवंक आनीकय वेळ आसा। राय आपणाक जाय तशें करतलो, तो आपणाकच वर्त करतलो आनी आपूण खंयच्याच देवा प्रास चड व्हड म्हूण लेखतलो आनी देवांच्या देवा विरोध निंदेची उतरां उलयतलो। क्रोधाचो काळ सोंपा पर्यंत तो सफळ जातलो, कित्याक निश्चित केला तें सिद्ध जातलें। तो आपल्या पुर्वजांच्या देवाची वा स्त्रियांक मोगाच्या देवाची वा दुसऱ्या खंयच्याच देवाची पर्वा करचो ना, कित्याक आपूण तांचे प्रास व्हड म्हूण तो लेखतलो। हांकां मान दिवच्या बदला तो कोट्यांच्या देवाक मान दितलो। आपल्या पुर्वजांक वळख नासलेल्या देवाक तो भांगारान आनी रुप्यान, रत्नांनी आनी कानिकांनी मान करतलो। तो बालिश्टांतल्या बालिश्ट कोट्याचेर परक्या देवाच्या आधारान अक्रमण करतलो। ताचो स्वीकार करतल्यांक तो ग्रेस्त करतलो, तांकां जायत्यांचेर अधिपती नेमतलो आनी धूड घेवन भुंयचे वांटे करून दितलो। अंतिम काळार दक्षिणेचो राय ताचेर अक्रमण करतलो, पूण उत्तरेचो राय रथ, घोडेसवार आनी तारवां घेवन तुफाना भाशेन ताचेर धाड घालतलो। तो देशा विरोध फुडें सरतलो आनी आवरा भाशेन उतरून वेतलो। तो सुंदर देशांत भितर सरतलो आनी लोक हजारांच्या हजारांनी मरण पडतलो। पूण एदोम आनी मोवाब आनी आम्मोनितांचो प्रधान भाग ताच्या हातांत पडचे नात। तो देशांचेर आपलो हात उबारतलो आनी इजिप्ताचो देश पर्यंत आपणाक वाटावंक शकचो ना। तो भांगाराच्या आनी रुप्याच्या दिरव्यांचो आनी इजिप्ताचे सगळे संपत्तेचो धनी जातलो आनी लिबियाचो आनी इथिओपियाचो लोक ताचो पाटलाव करतलो। पूण उदेंती आनी अस्तंते तावन आयिल्ल्यो खबरो ताका आकांतान भरतल्यो आनी तो रागान पेटोवन जायत्यांचो नाश करच्याक भायर सरतलो। रावले तसले आपले थंब तो दर्या आनी सुंदर पर्वता पर्यंत घालतलो, तरी ताचो अंत जातलो आनी कोणूच ताच्या आदाराक येवचो ना। आमेन।